करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कसे रावल्या वोगे अजून कसे रावल्या वोगे हड्ड्यातले इगळे आयज हड्ड्यातले इगळे आयज दगदगून जाऊं दी जागे दगदगून जाऊं दी जागे जायात जागे गांवकारांनू जायात जागे नमस्कार जायत जागे प्रोग्रामात अरविंद भाटीकाराचो तुमकां येवकार। आज आमचो पयलो विशय आसा दिग्विजय सिंगान गोंयांत येवन कसलो दिग्विजय घालो पळयात तो व्हिडिओ। मोपा काय दाबोळे सांग रे बाबा दिग्विजय, मोपा काय दाबोळे सांग रे बाबा दिग्विजय। राहुलजी सांगतलो 14 मेरेन वाट पळय, राहुलजी सांगतलो 14 मेरेन वाट पळय। Discipline is absolutely important. We have to bring in the character of simplicity, austerity, and humility in the functioning of the Congress party. Well, this is something that the party has to decide. No, there is no question of supporting or opposing. The whole issue has to be taken as a more of a macro view as to what is good for the state of Goa. Does Dabolim has the capacity to absorb the kind of traffic that we see in the next decade? At the same time, the big aeroplanes that are now in service, international flights also coming in, how best is it possible? Is it possible to extend and expand the present Dabolim airport, or we have to look at other things? So I think that has to be seen in totality. No, party, there may be different views on this. There's bound to be, but the party will take a considered view on this. This was presented publicly by the opposition party. They succeeded in overcoming our political campaign, and as a result, these 3-4 issues like land destruction, mining issue, regional plan issue, and corruption. These were the 3-4 major issues which made us lose the government. So it is almost 15 to 16 months now that we are feeling the pangs of losing government. दिग्विजय सिंग आयलो आणि ताणें काँग्रेसीचे सगळे लोकां कडेन उलोवणी केलें आणि ताजो मुख्य उपदेश तांकां कितें की तुमी डिसिप्लीन पाळपाक जाय म्हणून। आतां काँग्रेस आनी डिसिप्लीन म्हणटा तो 36चो आंकडो म्हणटकर गोंयांत येवन दिग्विजय सिंगान तुमी डिसिप्लीन पाळपाक जाय अशें म्हणप म्हणजे वाघाच्या तोंडांत हात घालप, कारण काँग्रेस म्हणजेच इनडिसिप्लीन, बेशिस्तपणा। पयलीं पासून आतां न्हय, पयलीं पासून म्हणजे केन्ना गोंय राज्य जालें 1987 आनी मागीर 90 ते 2000 मेरेन सुमार 10-11 सरकारां आयलीं। काँग्रेसीची आनी दुसऱ्यांची आनी काँग्रेसीची असल्यो खुबश्यो घडामोडी आनी कपयाळेशें अशें राजकीय कपयाळे। म्हणटकच मागीर BJP आयली, BJP वतकर परतून 2005 ते 2012 पर्यंत काँग्रेस परतून बेशिस्तपणा एसेंब्लींत पसून आमी पळयल्यान मिकी पाशेक आनी रवी नायक दोगूय कॅबिनेट मंत्री, दोगूय एकामेका कडेन सगळ्या उजीर झगडटात। मिकी पाशेक चर्चिल, सगळ्या न्यूजपेपरांतल्यान डेली तांची झगडी, दोगूय कॅबिनेट मंत्री। असले सगळे काँग्रेसींत चलताले, अजून लेगीत अशें चलता म्हणजे कितें, राणे कितें म्हणटा, मोपा कॅन वेट, दाबोली हॅज टू डेवलप म्हणजे कितें। आतां मोपा म्हाका दिसता, म्हाका याद आसता प्रमाणे राणेनच सुरू केल्लें आनी मागीर काँग्रेसीन तें जावपाक अकस्मात काँग्रेस बंद पडली। कित्याक सालसेतीत कोणें तरी तें सुरू केलें की आमकां फक्त दाबोळे जाय, मोपा नाका म्हणून। आतां काँग्रेसीक म्हणटा तें सालसेत म्हणटा तो काँग्रेसीचो आत्मो, तो आत्मो जर ना जायत गोंयांत काँग्रेस मेले म्हणटकर सालसेतीत नुसो बोवाळ मारपाक सुरवात करनाका, काँग्रेसीचें मोपा मातशें थंड पडलां। आतां सामकेंच थंड कशें उडयतले, कारण उत्तरेंतय तांचे वोटर आसा, म्हणटकीर कितें करया, नरोवा कुंजरोवा करया, हेवटेनी ना तेवटेनी ना अशें। म्हणटा राणे मोपा कॅन वेट म्हणटा। सार्दिनी कितें म्हणटा, लोकांक जर जाय आपल्याकच जाय, लोकांक नाका आपल्याकय नाका। म्हणजे हो फुडारी लोकांच्या फाटल्यान, फुडारी म्हणजे खरो म्हणल्यार फुडें वचपाक जाय न्ही, पूण तो लोकांच्या फाटल्यान वा लोकांच्या बरोबर तो वांगडी। म्हणटकर अश्यो ह्यो गजाली। आनी आतां दिग्विजय सिंगान कितें सांगलें, दिग्विजय सिंगान सांगलें की अरे मोपा जाय काय ना,
आमी गोंयाक कितें बरें गोंयकारांक कितें बरें तें आमी डिसायड करतले अशें म्हणून. तें गोंयकारांनी डिसायड करपाचें न्ही, तांणी डिसायड करपाचें. काँग्रेसीची सुद्दां हायकमांड डिसायड करता न्ही, आमगेली लो कमांड ऑर लोवेस्ट कमांड तांकां कांय अर्थ नासता. म्हणटकर ते कशें डिसायड करतले तो म्हणटा कितें फुडाराक विमानां व्हडलीं जावपाचीं आसा, बारीक जावपाचीं ना, हाजे परस ल्हान जावपाचीं ना, व्हडलीं. म्हणटकर ते एक व्हडलीं विमानां देंवपाक हो दाबोळी विमानतळ पावतलें काय ना हें दुसरी गजाल. जर पावचें ना फुडलो डिमांडूय पळोवपा जाय, लोकांची मागणी पळोवपा जाय, आंतरराष्ट्रीय ट्रॅफीक पळोवपा जाय, तें सगळें पळोवन बाबा दाबोळी विमानतळ वाडोवपाक शकतले काय ना तें पळोवपा जाय. आनी जर तितलें वाडोवपाक शकना जाल्यार आमकां दुसऱ्या विमानतळाचो विचार करचोच पडटलो. ह्यो सगळ्यो गजाली आमी विचार करून गजालींचो विचार करून मागीर आमी थारायतले बाबा दुसरें विमानतळ आसचें काय ना मोपा. आतां मोपा आसचें काय ना म्हणटकर तो पर्यंत आमी तें डिसायड करचें ना. चड करून म्हाका दिसता 2014 पार्लमेंटरी आमचे लोकसभेच्यो वेंचणुको जाय मेरेन तो मोपाचो विशय अशेंच ते जावं न जावं न अशेंच दवरतले. कारण तांकां हेवटेनी कितें म्हणटा तशें हेवटे इकडे आड इकडे विहीर म्हणून ना, म्हणजे एका वटेन बिटवीन द सिलास एंड शारिब्दीस म्हणजे इंग्लिशींत म्हण आसा तशें तें. हेवटेन धांवल्यार हातून व्हाळांत पडटा, दुसरे वटेन धांवल्यार बांयत पडटा अशें. म्हणटकच तांकां ते वेवस्थितशीर मदले मदीं चलपा जाय, टायट रोप वॉकिंग करपा जाय, तशें करत रावतले. आनी आतां दिग्विजय सिंगान टायट रोप वॉकिंग केलें म्हणटकर राणे, सार्दीन, रेजिनाल्ड हे आपआपले परीन वेगळ्यो वेगळ्यो गजाली उलोवपाक शकचे ना अशी आमी आस्त धरया. आनी तेंय बी जर शक्य ना आनी गोंयकारांक तेंय बी डिसिप्लीन करपाक शकना आनी ते तरी पूण उलयत रावले की आमकां फक्त दाबोळीच जाय, आमकां मोपा आनी दाबोळी जाय काय, फक्त मोपा जाय, तरी पूण उलयत रावले. मागीर पळोवपा जाय दिग्विजय सिंग कितें करता तो. दिग्विजय सिंग म्हणजे कितें मातसो जड मनीस. जड म्हणजे कसो शरिरान जड न्ही पूण ताजें उतर जड. पयलीं कोण आशिल्ले हरिप्रसाद, मागीर आशिल्लो जगमीत सिंग ब्रार आनी ताजे बरोबर सुधाकर रेड्डी. आतां हे तीग जाण म्हणटा ते अशे लायट वेट, पॉलिटिकल लायट वेट. ते सोनिया गांधीन फूक मारले उडून वचपाचे. दिग्विजय सिंग तसो उडून वचपी न्ही, तो पयलींचो राजा. आतां कितें म्हणटा तुमी कितें म्हणटले बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जांकां बिमारू राज्य म्हणटात तातूंत हजारांनी राजा असतात. एक तुका 100 एकर 200 एकर और 400 एकर सुमार जर जमीन आसली तुजे कडेन तुका ते राजा म्हणटात. गोंयांत तसले कितलेशेच राजा आसतले. म्हणटकर ते राजा पळय आसता न्ही तसलो एकादलो दिग्विजय सिंग राजा आसूंये पूण तो राजा पयलींचो. मागीर तो मुख्यमंत्री थंयचो. आनी आतां काँग्रेसीचो तो एक वरिश्ठ थोडे जे लोक आसात जनरल सेक्रेटरी तांचे पैकी हो एक सगळ्यांत वरिश्ठ. आनी तो कितें म्हणटा तेन्ना ताका तूं वगी राव रे, अशें कांय उलयनाका, तशें उलय अशें म्हणून कोण सांगना. तो आपल्याक जाय तें उलयता. म्हणटकर हेरां परस गोंयांत तो डिसिप्लीन चड हाडटलो अशी आमी आस्त धरया. उरलो शिरोडकार, तोय बी तेन्ना उलयलो. अजून तो प्रदेश अध्यक्ष आसा आनी हे फावटी दिग्विजय सिंगान एक हिंट दिला की ताका आमी बदलतले म्हणून. ताणें सांगलां ताणें केन्ना रेजिग्नेशन दिलां आमी तें तशेंच दवरलां, ताजेर वचून विचार करपाचो आसा. सुभाष शिरोडकार कितें म्हणालो की ज्या खातीर आमकां लोकांनी भायर उडयले ती कारणां अजुनूय आसात म्हणून. खंयची कारणां ती? एक म्हणजे करप्शन, भ्रश्टाचारा खातीर आमकां लोकांनी भायर उडयले. अरे बाप या तुमकां भ्रश्टाचारा खातीर लोकांनी भायर उडयले. आतां भाजपा सरकार ते कशें सारकें करतलो? ते तांच्यानी सारकें करपा नजो. तुमी भ्रश्टाचार केलो, तुमी पयशे केले ते आतां खंय भेटले? एकच तातूंत करपाचें उरलं म्हणजे भाजपा सरकारान सगळे केसी इन्वेस्टिगेट करून चवकशी करून तुमचेर केसी घालून तुमकां कोर्टांत व्हरून तुमकां ख्यास्त करपाक जाय. तेन्नाच तें भ्रश्टाचाराचें काम सोंपतलें. तें वचून करपाचें उरलां. तूं एका वटेन म्हणटा तें बरोबर. दुसरी गजाल मायनिंगाचें म्हणटा मायनिंगाक लागून मायनिंगान जशें जालें तशें जालें म्हणून लोकांनी आमकां भायर उडयले. अजून तो प्रश्न तसोच आसा. म्हणून मायनिंगाचो प्रश्न तसोच ना, मायनिंग बंद केल्ल्याचो तसो आसा. आनी मायनिंग बंद तुमकां लागून जालें आनी कोणा लागून जालें ना. शाह कमिशनान क्लियरली म्हणलां, सारकें सरळ म्हणलां सादें इंग्लिशीन देर वॉज ए टोटल कोलॅप्स ऑफ गव्हर्मेंट मशिनरी म्हणून. ते सरकार सामकें कोलमडून पडिल्लें. सरकार म्हणजे कांय नाशिल्लेंच म्हणून गेल्लीं 10-12 वर्सां, खास करून गेल्लीं 5 वर्सां. म्हणटकर हें पळय शाह कमिशनान म्हणलां
ताका आनी पर्याय ना म्हणजे कितें तें जें मोडिल्लें ते आतां नव्यान बांदून काडचें पडटलें आनी तें नव्यान बांदून काडपाक जी प्रशासकीय बांदावळ जी आसा ती नव्यान बांदून काडपाक ह्या सरकारान सुरवात केल्या. ती नव्यान बांदतले म्हणजे टायम लागतलो. हेका रोखडेंच एका वर्सान 15 म्हयन्यान तें जायना. म्हणटकर ताका टायम लागतलो. सरकारान कमिटी नेमल्यात, सरकारान नवे कायदे केल्यात, नवे नेम केल्यात आनी ते सगळें जाग्यार हळू हळू पडटा. पूण भ्रश्टाचार जो केलो मिनांत तो जाग्यार केन्ना पडटलो? तो फक्त पडटलो सगळ्याक हे शिक्षे जातकर. आनी तो भ्रश्टाचार ना करतलो जाल्यार टायम लागतलो. तो संबंद भारतांत आसा, गोंयांतय आसा. कितलो वतलो आनी कितलो उरतलो हें आमच्यांनी सांगूं नजो. पूण भ्रश्टाचारी लोक ना करपाक एखादले भाजपाक यश येत. ना करपाक म्हणजे कितें? तांकां मारून उडोवप न्ही, तांकां राजकारणांतलें ना करप. ते भाजपान प्रयत्न करचे. तें जर केलें जायत जाल्यार गोंयकारांक बऱ्या पडटलें. आनीक निमाणें कारण ताणें सांगलें तें एमओआयक लागून आमकां लोकांनी भायर उडयले. आतां एमओआयक लागून तुमकां भायर उडयलें म्हणजे आनी ह्या सरकारान तो कांयच करूना ही सामकी खरी गजाल. शिरोडकार पयर उलयलो तुमी तरी खरी गजाल सामकी उलयलो की ह्या सरकारान एमओआयचेर आपलें डिसिजन दिवना आनी हें करपाक सामकें सोंपें. एका दिसा भितर पर्रीकरान ऑर्डर काडची की आमी इंग्लीश मुळावे शाळांक जें अनुदान दितात तें बंद काबार. सगळे कोंकणींतल्यान शिकयल्या, मराठींतल्यान शिकयल्या वो बाकीच्यो भारतीय भाशांतल्यान जे शिकयतात तांकांच फक्त अनुदान मेळटलें. इतलें जर केलें जायत जाल्यार तो विशय सोंपतलो. आनी सुभाष शिरोडकाराक फुडले फावटी दिग्विजय सिंग गोंयांत येतना म्हणपाक मेळटलें की जावं तो विशय ज्या विशयाक लागून आमी पडले एमओआय तो विशय आतां सोंपला म्हणून. पूण उरिल्ले विशय तशेंच उरतले. आतां फुडले फावट जेन्ना दिग्विजय सिंग येतलो तेन्ना डिसिप्लीन मातशें वाडलां काय ना आनीक काँग्रेसीचे मातशी मुळावी बांदणी पळय आसा न्ही ती सुरू जाल्या काय ना हें कळटलें आनी हें आमकां आयकूंक मेळटलें. ह्या फावटी मोठे शाणेपणान ताणें कांयच तो उलयला तें फक्त तांचे कडेन उलयलां आनी तुमी शिस्त सुरू करात म्हणून, शिस्त बांदात म्हणून पॉलिटिकल पार्टींत म्हणजे राजकीय पक्षांत अशें ताणें सांगलां. आनी प्रेसा कडेन जेन्ना उलयला तेन्ना खंयचेच विशयाचेर ताणें अशें आपलें मत अशें दिवना. एकच म्हणलां वी वील हॅव टू फायट अगेन्स्ट द डिक्टेटोरियल टेंडन्सीज ऑर एक्शन्स ऑफ द गव्हर्मेंट. डिक्टेटर कोण आनी डिक्टेटर बरो काय असली बेबंदशाही म्हणजेच लोकशाही बरी हो हाजेर लोकांनी विचार करचो. पूण काँग्रेसीची डिक्टेटरशीप BJPची डिक्टेटरशीप जर थांबयतले जाल्यार काँग्रेसीन स्वताक सुदारूंक जाय, काँग्रेसींतले भ्रश्ट लोक भायर वचपाक जाय आनी फुडारी कितें सांगता ते लोकांनी आयकुपा जाय. आनी लोक जो मेरेन ते फुडारी भ्रश्ट आनी फुडारी लोकांचे कुस्तार पयसो करता अशी म्हणून लोकांची समजूत आसतली तो मेरेन लोक ते आयकुचे ना. आनी लोक जर ते आयकना जाल्यार भाजपाची डिक्टेटरशीप जी अशें तुमी म्हणटात ती तुमकां थांबोवपाक यश येवचें ना. हें दिग्विजय सिंगान लक्षांत दवरचें. हो जाला आमचो पयलो विशय. जायात जागे